विश्व कोंकणी केंद्राचे सीए साधक कार्यक्रमाचे सर्व वीक्षकांक मिकेल नमस्कार. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया हांनी मे 2026 अंतू सीए फायनल एग्जामिनेशन कंडक्ट केलेलं आसा. तांतू उत्तीर्ण जावन सीए जाल्ले सीए तन्वी पांडुरंग शनई हांनी आज आमगेलो आसाची. सीए तन्वी आजी आमगेलो टवनू तुमगेल जर्नी शेअर करूक इच्छिपाविलाक मस्त धन्यवाद आणि आमगेल कार्यक्रमाक हार्दिक स्वागत. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमक मस्त कंग्रॅच्युलेशन्स. Thank you so much. सीए तन्वी पांडुरंग शनೈ ಹಂಗೆಲೆಕ್ ಸಾನ್ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಮಳರಿ ಹಂಗೆಲ್ ಆನು ಪಾಂಡುರಂಗ ಶನೈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ LLP. ಹಂಗೆಲ್ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶನೈ ಹನ್ನಿ होम मेकर. हंगेले बहिणी एक कंप्युटर सायन्स इंजिनियर जावन ZS असोसिएट्स अंतू काम करतास. हानी हंगेले स्कूलिंग सेंट एंटनीज गर्ल्स हायस्कूलातुलान कंप्लीट करून SSLC 93.8% घेतिलस. हंगेले PUC KG सोमय्या कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्सातुलान करून 92.17% घेतिलस. त्याने यशी हानी हंगेल BCom RA पोदार कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकॉनॉमिक्स हंतू कंप्लीट करून 9.74 CGPA घेतिलस. हानी हंगेले आर्टिकलशिप प्रॅक्टिस एडवायझर्स मुंबई तुलान कंप्लीट केलेलस. हंगेले CA मेंटरशिप आणि कोचिंग अंतू यूट्यूब व्हिडिओज आणि सेल्फ स्टडी तुलान कंप्लीट केलेलस. हंगेल अकॅडमिक जर्नी नयशी हंगेल हॉबीज म्हळरी डान्सिंग, प्लेइंग हार्मोनियम, ट्रेकिंग आणि पब्लिक स्पीकिंग. हानी हंगेले CA करताना एक बिग डेटा एनालिटिक्स म्हणून एक टॉपिका वैरी पेपर प्रेझेंट केलेलस मुंबईत. त्याने यशी हानी हंगेल स्टुडंट जर्नी असताना बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटंट सोसायटींतू एक मेंबर जावन आशिलस. त्याने यशी हानी हंगेले भरतनाट्यम विशरत एग्जाम कंप्लीट केलेलस. आणि हानी हंगेले MCS म्हणून एक कोर्सांतू बेस्ट पेपर प्रेझेंटर अवॉर्ड घेतिलस. सो CA तन्वी तुम्ही तुमगेल अकॅडमिक जर्नींतू कन्सिस्टंटली वेल परफॉर्म केलेलस. सान तुलान लायक मार्क्स काढलेलस. ह्या जर्नींतू तुमगेले स्टडी टेक्निक्स म्हळल कसाने तुम्ही सान दुखून कसं प्रॅक्टिस करनेले आईलस आणि CA फायनल्स अंतू कसने पुढे चेंज करका जलकी. तरी सान दुखुने हांव एक कन्सिस्टंटली स्टडीज तू मेगेल अकॅडमिक्स मेगेल मार्क्स कोरका म्हणून एक आशिल्लेले. कन्सिस्टन्सी आय फील मेगेल्यान तू एक प्रेट म्हणून आशिल्लेले अँड त्या एक पर्पसान बॅक जाता आशिल्लें. म्हळ्यार म्हाका कसं एक अचीव कोरका म्हळ्यार हांव ताजे खातीर त्या मेगेल मोटिवेटिंग फॅक्टर असता. तरी ताका हांव त्या कोर मागीर हांव ताजे गोल्स अचीव करूक तशी प्रिपेअर करता आशिल्लें. तरी सान दुखुनाची म्हळ्यार मेगेल स्टडी पॅटर्न्स म्हळ्यार टाइम टू टाइम मेगेल कंप्लीट कोरका ऍट द सेम टाइम केन शिकयला तेदनाची कोरनू ताका तेदनाची रिवाइज कोरनू ताका मेंटेन कोरनू ते कन्सिस्टंट असले न्हू जर्नी इतले टफ जाय. तरी तेची कन्सिस्टंटली वाजूच मेगेल एक प्रॅक्टिस आशिल्लें. ओके. आता CA कोरका म्हण तुमगेल मना केन्ना आयले. हे कोरका म्हणून म्हळ्यार मेगेल मनान तू मस्त सान प्रायान तुची आयलेले. 7th 8th स्टँडर्डान तुची हांव मस्त आयकलेली मेगेल अम्माल दुखून मेगेल अम्माक वय CA कोरका आशिल्लेले. तरी तशी आयकून म्हाका कळलें की CA म्हळ्यार एक रिस्पेक्ट मेळटा, एक एस्टीम्ड प्रोफेशन म्हणून आसा आणि नॉलेजेबल प्रोफेशन म्हणून आसा. तरी आणि म्हाका सान दुखून एक क्लॅरिटी आशिल्ली कसन म्हाका आवडटा आनी म्हाका कसन आवडना. तरी तेची मेगेल लायक्स एंड डिसलायक्साक फिगर आउट करून प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करून आय फायनली एंडेड अप की म्हाका CA म्हणून घेवका. आणि ताजे मस्त म्हळ्यार आय फील की CA करचें म्हळ्यार एक सेफ्टी नेट मेळटा. कसनय पुणी जाल्लेरी लायफांतू आय नो की हांव एक स्टेबल लिव्हिंग आणि एक लायक मेगेल फॅमिलीक आनी पुरो पळोवन घेवची मेगेल तितले क्षमता आसता. ताकाची म्हाका CA म्हळ्यार आय थिंक म्हाका कोरकाची आशिल्लें. कळलं. व्हेरी अर्ली ऑन तुम्ही हे डिसिजन घेतला की CA जावपाक. कळलं. सो त्या दिवस तुलान तुमगेल रिझल्ट्स 18 जूना आयले. त्या दिवस तुम्ही फायनली CA म्हणून एक पळयतना तुमगेले कितली खुशी जाले त्या दिवसा एक्सपिरियन्स कसो आशिल्ले.
तरी सीए म्हळ्यार फर्स्टली आमगेल फॅमिली आमगेल पुरा कुटुंबीन तू कोणी सीए नाती तरी केन्ना हांव जर्नी तू जॉईन करताचे अशें तेन्नाची म्हगेल पेरेंट्सान म्हाका एक रिअश्युरन्स घेतलें म्हगेल दुखून की तू कोरकाची आस की ना कसं लागतं एक सेल्फ डाऊट म्हणून असतं की कष्ट आस मस्त आणि मस्त पुरा शिक्का दत्तल की ना पासिंग पर्सेंटेज होऊन असं तरी केन रिझल्ट आयल तेन्ना आय थिंक फर्स्टली एक्सपेक्टेड ना आशिल्लें म्हळ्यार म्हगे पेरेंट्साक चिके अशी भंय आशिल्ली कसं पेपर्स ह्या टायमाच मस्त कष्ट आशिल्ले एस्पेशली AFM पेपर तरी आफ्टर गिविंग द पेपर्स रिझल्ट आयल तरी म्हगे पेरेंट्साक फर्स्टली आय थिंक माय पेरेंट्स आर ऑन क्लाउड 9 तांकां हांवें कॉल केलें म्हगे ल्हानाक फर्स्ट म्हगे ल्हान फर्स्ट 2 टायम्स कॉल उखल्ली तांची काय भंय आशिल्लें मागीर थर्ड टायम उखल्ले नंतर ही वॉज शॉक ऑफिसान तू पुरा स्वीट्स बांटून ऑफिस सोन घरा येयला म्हाका कॉंग्रॅच्युलेट करूक आनी पुरा जनाके कोणी मेळटा तांकां सांगता म्हगेल धू सीए जाली म्हगेल धू सीए जाली तरी इट वॉज अ व्हेरी हॅपी मोमेंट व्हेरी प्राऊड मोमेंट आनी म्हाका केन्नाय अशी रिलीव खंयची एक डे करता म्हळ्यार हांव म्हगेल रिझल्टाची डे रिलीव करूं म्हगेल इच्छा आसता कळलं. सो त्या डेक रीच जावका जाल्यार तुमी मस्त एक एफर्ट्स घालका म्हूण जालें. सो तुमगेल आतां स्टडी स्ट्रॅटजी कशी आशिल्लें? केन्ना सीए फायनल प्रिपरेशन स्टार्ट केलें तुमी? तरी स्टडी स्ट्रॅटेजी म्हगेल कसन प्लॅन आशिल्लें न्हू एवरी टायम तुमगेल प्लॅना अनुसार तुमगेल वचना तरी हांव म्हगेल प्लॅनिंगा मतलब हांव लेखलें की हांव एक कडेन क्लासीस घेताली कोचिंग घेताली आनी तांगेल प्लॅनिंग प्रमाणे म्हगेल सब्जेक्ट्स कंप्लीट करता येताली अलॉंग विथ आर्टिकलशिप बट कोचिंगान तू मस्त चिके मॅनेजमेंट इश्यूज आसूं न्हू तांगेल पुरा स्टॉप जाल्ले आमगेल फीज आनी पुरा घेवन जालें मागीर आमकां मागीर अबॅन्डन कोन्न सोडलेलें मदीं तुजी तरी म्हाका ऍट दी एंड स्वताची फिगर आउट करपाक आशिल्ली कशी करता कशी ना कशी करूं ना तरी हांव प्रिपरेशन्स तरी स्टार्ट केल्ले पोट दुखुनाची पण ऍक्च्युअल प्रिपरेशन्स म्हगेल प्रॉपर स्टडी लिवान तुजी स्टार्ट केल्लेले आनी त्या मस्त पुरा गायडन्स आनी पुरा घेवन खंयची युट्यूब व्हिडिओज खंयची टीचर्स लायक तांगेल रिव्हिजन व्हिडिओज घेवन तांगेल बुक्स ऑर्डर करून सेल्फ स्टडी करून कसं तितले टायम बी नाशिल्ले की आतां वापस पुरा लेक्चर्स पळोवन घेवन चाक तरी तशी करून हांवें म्हगेल प्लॅन केलें आनी आय थिंक लास्ट 6 मंथ्स व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमकां ते तुमी तांतू कितले आतां पास्टान तू कितलेय तुमगेल प्रॉब्लेम्स जाल्ला तुमगेल जायनी त्या पुरा तुम्ही एक सायडा दवरून तुम्ही आता लास्ट 6 मंथ्स ज्यो तुमकां स्टडी लीव म्हणटा तांचो फुल एफर्ट्स घालून ताका प्रॉपर प्लॅनिंग करून तुम्ही केल्ले न्हू इवन विथ सेल्फ स्टडी आय थिंक मॅनेजेबल आस मस्त कळलं. म्हगेल नेक्स्ट क्वेश्चन ताजेरी आशिल्लें. मोस्ट ऑफ द टायम कशें जाता म्हळ्यार सीए फायनल एटलिस्ट येता ना स्टुडंट्स क्लासेस घेताची आनी एकय लायव्ह तांगेले लोकली कसं क्लासेस थंय पूण अटेंड जावचा ट्राय करताच जाल्यार तुमी एक सेल्फ स्टडी करची की युट्यूबा दुखून करची की तुमगे स्ट्रॅटजी सारकें दुसरें आशिल्लें तेन्ना तुमकां सेल्फ डाऊट म्हणून येनी की भंय येनी की हांव करता आशिल्लें समज की ना म्हणून त्या तुमी कशें हँडल केलें? त्या तरी मस्त प्रॉब्लेम आशिल्ले त्या म्हगेल खातीर कसं लायक म्हगेले एक क्लॅरिटी डिरेक्शन ना आशिल्लें बद्द म्हळ्यार कसं लायक म्हगेल क्लासीसाचे वेळी म्हळ्यार त्या पुरा इश्यूज जावन हांव एक पॉयंटार आशिल्लें की आतां हांव कशी करचें मुखारी म्हळ्यार आतां खंय दुखून करचें कसं लायक तुमगेले तितले टायम वेना की तुमी आतां खंयची दुसरे टिचराक घेवन तुमकां मागीर अंडरस्टँड जायना जाल्यार वापस स्विच करूं त्या तितले टायम वे म्हगेले ना आशिल्ले तरी त्या सेटबॅक्स तरी येता ते अँड देन तुम्ही तुमगेल पियर्स आवडटी तुम्ही कंपॅरिझन स्टार्ट करता ती की तांगेल इतले जाला दॅट इज व्हेरी रॉंग तशी करू नजे पण त्या एक बॅक ऑफ द माइंड ऍज अ ह्युमन त्या दत्ता तरी मस्त लो फेज बी आयले तरी हांव म्हगेल भयणील घरकड चमकली ती पुणेन तू राबता तरी तीन म्हाका एक रिअश्युरन्स दिले की जगताले कसं न्ही तू टेन्शन घेऊ नका तू ओनली तुगेल फोकस करी आता कसन तुगेले रिसोर्सेस आसा ताका तू स्ट्रीमलाइन करून बेस्ट युटिलाइज करून तू तुगेल बेस्ट अटेम्प्ट दी अँड ऍक्सेप्टन्स करी की बी रेडी फॉर वॉट एवर आउटकम इट इज लायक तुमगेल एक जो रिजल्ट्स आसा ताका फोकस करू नका तुमगेल कर्म तुमगेल पुरा एफर्ट्स फोकस करून तू तुगेल बेस्ट दी पुरा लायक जातले तशी ती म्हाका रिअश्युरन्स दिले आनी हांवें मागीर मुखारची तशी कितले टायम आसता प्लॅन करून त्याच प्रकाराची हांव पुरा प्रिपरेशन्स केलेले कळलं. सो तुमगेल जर्नीन तू अक्का लायक सपोर्ट आनी तुमगेले प्लॅन एक मस्त हेल्प जालें तमा ओके. आतां सीए म्हळ्यार कुडे आमी युजली कसं लागताची केन्नाय बुक्स वाचूचे
जस्ट स्टडीज म्हण एक मना येता जनांक बट तुमगेले हांव कितें परिचय दितना मस्त एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीजान तुम्ही पार्टिसिपेट केलेलं असं सो त्या तुम्ही कशी मॅनेज केले की ह्या पुरा सिया येवचकीन पूड केलेलं की कशी असेल तुमगेल जर्नी तरी मेगेल जर्नी म्हणल्यार इट स्टार्टेड फ्रॉम स्कूल मेगेल अम्मा मस्त म्हाका इनिशियली सान आसतना आमकां पुरो कळना की कसन एक्स्ट्रा करिक्युलर्स असता कसन शिकता तरी सान दुपनाची मेगेल अम्मान म्हाका भरतनाट्यम क्लासेसाक घाल्लेले आनी ऍट द एज ऑफ आय थिंक 6-7 हांव मस्त सान आशिल्लें तरी तेन्ना कळनाशिल्लें की तेन्ना बोर जाता आशिल्लें इनिशियली चिके टफ आसता आशिल्लें मागीर ते मेगेल अम्मालेची कॉन्स्टंट पुश आशिल्ली की तूं कोरका 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 कोर न्हू आणि मागीर आत्ता तरी मिगेल आय थिंक लाईफाच मस्त इम्पॉर्टंट पार्ट असं ह्या एक्स्ट्रा करिक्युलर्स आय कॅनॉट लिव्ह विदाउट देम नाव तरी त्या एक कॉन्स्टंट म्हाका स्कूल टायमान तुवें मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज मेळ्ळे तरी वन थिंग म्हाका गोतूशीर की म्हाका हें पुरो सोडू ना कशी वे पुणी करून बट सीए येवन मागीर म्हाका लागलें की आत्ता चिके कश्ट कसले कॉलेज आमकां ना आशिल्लें म्हणजे कॉलेज आशिल्लें तरी आमकां चड आर्टिकलशीप वट्टू आमी मॅनेज करतना तितले टाइम मिळनाशिल्ले की आमी कॉलेजा वचून बसून एक्स्ट्रा करिक्युलर्साक टाइम दिवचे तरी एक लायक म्हळ्यार इन्स्टिट्यूटाच एक स्टुडंट असोसिएशन आसा विकासा करून अशी पुरा रिजन्स आसता तांगेले एक ऑपॉर्च्युनिटीज मस्त म्हाका दिसले की तांणी आनीक स्टुडंट्साच एक्स्ट्रा करिक्युलर्स डेव्हलप करू मुखार शिकता ती स्टुडंट्साक तरी आय थिंक त्या हांवें फुल कंप्लीट युटिलायज केला जितले वेळ जाता आनी आय थिंक मॅनेज करूंक कसं तुमकां आवडता ते तुम्ही मॅनेज करून मुखार वतलीच तशी मेगेल एक असं कसं म्हाका तरी एक पीस ऑफ माइंड खातीर हांव हें करता आशिल्ली एवरी डे ताजेर मेगेल स्टडीजान तुवें इफेक्टिवनेस लायक येता आशिल्लें ओके कसं एक इश्टच म्हळ्यार त्या मॅनेज करू कष्ट जायना म्हणून तुम्ही म्हणता असेल वय वय ओके एब्सोल्युटली कळलं आता तुमगेल सीए जाल्ले सीए फाउंडेशन दुखून सीए फायनल कंप्लीट जावन आज तुम्ही आमगेले इधर सीए तन्वी जावन बशिल्ले आणि मुखारची कसं प्लॅन तुमकां मुखारचे प्लॅन म्हळ्यार आतां मस्त आतां सीए म्हळ्यार तुमगेले इनफायनायट ऑप्शन्स ओपन आसा आतां खंयची स्ट्रिमा वचका खंयची डोमेना वचका की फर्दर स्टडीज करता तर त्यावे एक ऑप्शन आसा तरी ऍट दीस मोमेंट हांव आतां कॉर्पोरेटाची जॉईन जावचें मेगेल प्लॅनिंग आसा आणि समथिंग इन माय डोमेन कसं हांव आर्टिकलशिपान केल्लेले बिझनेस कन्सल्टिंग अँड फायनान्स ट्रान्सफॉर्मेशन तरी म्हाका आय थिंक तांतू मस्त इंटरेस्ट आसा म्हाका मस्त आवडलें काम आनी आय थिंक म्हाका तांतू एक्सप्लोर करता तरी हांव तंतूची पळयता आसा जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज खंतू आसा आणि मुखार फर्दर स्टडीजाचे एक प्लॅन आसा MBA आनी पुरा करचे दॅट विल कम विथ टाइम हांव मस्त मुखारचे प्लॅन करना आसा पण आतां ऍट दीस मोमेंट हांव जॉब करू पळयता फॉर द कमिंग 1 or 2 years बिफोर डुईंग एनी फर्दर स्टडीज कळलं तुमगेलो उलयताना तुम्ही आमकां सांगला तुमगेलो अम्मा जावो आन जावो अक्काल जावो मस्त सपोर्ट आशिल्ले थ्रू आउट द जर्नी म्हणून सो तुमकां एक ह्या जर्नीन तूं बॅकबोन सपोर्ट सिस्टम म्हणून आशिल्ले कोण आसत अपार्ट फ्रॉम फॅमिली ऑर इन्क्लुडींग देम ते कशी तांगेल निमित हेल्प जाल्ले आय थिंक मिगेल फॅमिलीनाची एक पिविटल रोल प्ले केला मिगेल लाईफान तू फॉर दिस जर्नी कसं लायक म्हळ्यार मिगेल एग्जामा 1 वीक पुढे मिगेल आम्हाला हात फ्रॅक्चर जाल्लेले तरी तिगेल हात फ्रॅक्चर जावन आतां मिगेल आनाल ऑफिस असता तरी घरान तू पुरा तीन एक हातान हँडल केला घर जेवण करची घराची खावची दिवची तरी आय थिंक if she did not give up on me, teen Miguel will give up करनी even being in such a bad condition. तरी I think त्या एक motivating factor असेल म्हाका ते पळोवन inspire जाता असेल की हांव मिगेल 100% दिवपाची ती ह्या जर्नीन तू कसं मिगेल इट्स नॉट ओनली माय जर्नी मिगेल पुरा फॅमिली जर्नी आसा तांणी तांगेल वे जर्नी आसा तांणी वे तितलेची हार्डवर्क करून म्हाका सपोर्ट करता आसा तरी इट इज माय ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी की मिगेल एक 100% दिवची मिगेल म्हाका करपाची त्या कळलं रिस्पॉन्सिबिलिटी वय ओके करेक्ट तुम्ही सांगितलं तर तुम्ही एक राईट स्टेटमेंट म्हणला की दिस इज नॉट जस्ट युअर जर्नी आहे पुरा जनाल जर्नी जाता घरा आशिल्ल्या फॅमिलीवर इक्वल सपोर्ट Right. मेळका तेन मस्त हेल्प जाता म्हण करेक्ट सो तुमगेल जर्नी ऐकून म्हाका मस्त खुशी जाल्या अँड आमगेल विक्षकांक वरी मस्त इन्स्पिरेशन मेळ्ळें आसता डेफिनेटली तुम्ही एक फायनल मेसेज आमगेले विक्षकांतू सीए एस्पिरंट्साक कसं दिवका जाल्यार कसं सांगू इच्छी पावताच तरी हांव फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टंट सांगता डोंट कंपेर तुम्ही तुमगेल फ्रेंड्स आल वटू कोणाल वटू वे तुम्ही तुमकां कंपेर करू नज
आतां CA इंटर म्हळ्यार एक स्प्रिंट म्हळ्यार तुमकां फिनिश 6 मंथ्स आसता प्रिपेर करून एग्जाम दिवका. बट CA फायनल म्हळ्यार एक आय थिंक मॅरेथॉन जर्नी 3 years तुमकां त्या तांतू आर्टिकलशीप आनी वाचूका. तरी डोंट कंपेअर युअर सेल्फ. तुमगेले एक ओन पेस डेव्हलप करा ती. ऍट दी एंड इम्पॉर्टंट इज की तुम्ही तुमगेल फिनिश लायनाक पावका. कशी वे कोर न्हू ह्या 3 years तरी तुम्ही तुमगेल स्पीडार वचून तुमगेल केपेबिलिटीसाक म्हळ्यार आयडियान तू घेवन तशी तुम्ही प्रिपरेशन्स करा ती. अँड ऍट दी एंड अशी मस्त फेजेस वे येतल की वेन यू विल क्वेश्चन युअर सेल्फ. तुम्ही तुमकांची क्वेश्चन करताल एस्पेशली आफ्टर अ सेटबॅक. बट एक इम्पॉर्टंट चीज की एक्झाम्स अँड रिझल्ट डोंट डिफाईन तुमगेल केपेबिलिटीज मस्त होड असं आणि तुम्ही कसने कोयर येतं आणि तुमगेल तू एक बिलीव करका. अँड लास्टली ऑल्सो डोंट फर्गेट टू एन्जॉय. तुमगेल लाईफ इज नॉट CA. म्हणजे तुमगेल लाईफ वे एक सायडान तू चलतस तरी त्या तुम्ही प्रोसेस त्या जर्नी एन्जॉय करता वचा ती आणि ऍट द सेम टाइम फोकस वे दवरा ती पुरा लायकच येताली मुखार लाईफ. कळलं. सो CA तन्वी तुमकां तुमगेल कुटुंबाच्यांक मस्त कंग्रॅच्युलेशन्स CA क्लियर जावन आशिल्ल्या. दिस इज द हॅपी टायम इन द लाईफ. सो थँक यू सो मच तुम्ही आमगेलो टाज हांग येवन आमकां तुमगेल जर्नी शेअर केलेल्या मस्त धन्यवाद. आणि हांव विश्व कोंकणीक एक धन्यवाद दिवका. कसं लायक म्हाका ह्या एक ऑपॉर्च्युनिटी ह्या अवकाश दिलेले. आय थिंक ताजे खातीर म्हाका मस्त ग्रॅटिट्यूड आस. सो थँक यू सो मच फॉर हॅव्हिंग मी हियर. विश्व कोंकणी केंद्राचे सर्व वीक्षकांक मिगेल धन्यवाद. आमगेल आयचे व्हिडिओ लाईक करेची आणि शेअर करेची. त्याने अशी आमगेल विश्व कोंकणी चॅनलाक सबस्क्राईब करेची. धन्यवाद.